नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. बीजेपी पक्षाविरुद्ध पक्ष कार्यकर्त्याले असमाधान. कारवारात युवा कार्यकर्त्याले सामूहिक राजीनाम्याची तयारी. कारवार. दक्षिण कन्नड जिल्ह्याच्या सुಳ್ಳಿ तालुक्याच्या बेळ्ळारीत बीजेपी कार्यकर्ते प्रवीण नेट्टारू हेमगेल्या मंगळवार रात्रीन खून जाल्ल्या घटनेन पक्षाच्या कार्यकर्त्यान आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याक रक्षण दिवूक बीजेपी सरकार विफल झाला असो आरोप करून आक्रोश व्यक्त करून कारवार नगर आणि ग्रामीण युवा मोर्चाचे प्रत्येकी 21 पदाधिकारीन राजीनामा दिवचो निर्धार केला. कारवारात जिल्हाधिकारी मार्फत राज्याचे गृह आणि मुख्यमंत्र्याक मनवी दिवच्या पयली कारवार शहरात दोळ्याक पट्टी बांधून मिरवणूक काढणं सरकाराविरुद्ध घोषणा दिली. कारण सरकार कुड्ड असा म्हणून दोळ्याक पट्टी बांधून हे आंदोलन केले. या वेळार पक्षाचे ज्येष्ठ मुखंड युवा मोर्चा अध्यक्ष शुभम कळस हेमी सांगले की बीजेपी सरकार युवकाक वोट बँकासाठी उपयोग करून घेता आणि नायक अधिकारा येतात आणि अशा युवाचेर प्रसंग येयल्यार कोणूच मुखार येनात. आता नायक खंय गेले, पक्षाचे जिल्हा घटक अध्यक्ष खंय आसात असो प्रश्न केलो. बीजेपी सरकाराच्या अवधीत हिंदू संघटनेच्या युवा कार्यकर्त्याली बऱ्याच जणांले खून झाले. परेश बेस्ता, हरीश पुजारी, बेळगाव शिव अशा कितीतरी जणांना हत्या झाली. पण बीजेपी कोणाकच न्याय देऊ शकले ना. आरोपीक ताबडतोब अटक करून कठीण क्रम घेऊ जाय म्हण जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्याक मनवी केला. राज्यात बऱ्याच जाग्यार बागलकोट, चिकमंगळूर, उत्तर कन्नडा अशा जिल्ह्यात चळवळ सुरू असा. सगळे बीजेपी नायक फक्त आपलो अधिकार गाजवूक मात्र कार्यकर्त्याक सहाय करूनी असो तेमी आरोप केलो. हेजी पयली होन्नावरच्या परेश मेस्ता खून प्रकरणा वेळार काँग्रेस सिद्धरामय्या सरकार असताना हेच बीजेपी सरकार तेमचे विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करताले आणि केस सीबीआयक हस्तांतर केली. त्यावेळार बीजेपी सरकार म्हणताले जर आमगेलो सरकार सत्तेर उरल्यार खून केल्ल्याक ताबडतोब अटक करून शिक्षा दित आशिल्ले म्हण. पण आज 5 वर्सां जाली. पोलीस सैन्य, गुप्तचर खाते सगळे बीजेपीच्या हातात असा. आता कित्याक गप्प रावले? राज्यात केंद्रात बीजेपीलो सरकार असताना बीजेपी कार्यकर्त्याली हत्या जातेर आसात. सरकार गप्प असा हेच अर्थ कितें असो प्रश्न उपस्थित करून स्वतः पक्षाचेरच असमाधान व्यक्त केले. बुधवाराक राज्याचे बीजेपी अध्यक्ष नवीन कुमार कटील आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सुनील कुमार हेमी मृत प्रवीण नेट्टारू हेमगेल्या अंतिम दर्शन घेऊक येईल तेन्ना थंय आशिल्ल्या पक्षाच्या त्रस्त जाल्ल्या कार्यकर्त्यान तेमगेल वाहन आडोवन घेराव घालून प्रवीण यालो मृतदेह पळोवंक अवकाश दिलो ना. तेन्ना पोलिसांन थंय जमिल्ल्या कार्यकर्त्याचेर लाठीचार्ज केल्ल्या घटनेन बीजेपी कार्यकर्ते आनीक क्रोधीत जाले. कार्यकर्त्याक रक्षण दिवूक अपयश जाल्ल्या अशा सगळ्या बीजेपील्या कार्याचेर पक्षाचेच कार्यकर्ते नाराज जालात. हेजेन युवा मोर्चा आपापलो राजीनामो दिवच्या तयारी लागलात. ही बीजेपी पक्षाक सावधानतेची एक पूर्व सूचनेची घंटी असा. हेजेन पुढल्या निवडणुके वेळार पक्षाक मोठो आघात जावची शक्यता नाकारूं जायना म्हण राज्याच्या मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि राज्य बीजेपी अध्यक्ष हेमी सतर्क राहून जाल्यार बीजेपी फाटी पडची शक्यता असा हे निश्चित. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಲೀಡರ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಖಂಡಿತ ಕೂಡಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯುವ ಮತದಾರರು. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟ? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಹುದ್ದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಇದ್ದಂತ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಾರವಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟು ಕೊಲೆ ಐತ್ರಿ. ಪರೇಶ್ ಮಸ್ತಂದ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಹರ್ಷನ್ ಸಾವ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಉಪ್ಪಾರ್ದಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದಾಯ್ತು, ನಾಳೆ ನಾನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರುವಂತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಿಎಂ ಯಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಎಂ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಈ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. गेल्ले वेळा उमाण घातिले
दोन भाव एक रंगाचे एक उंचेचे, बरोबर असताना खूप कामाचे, एकटा असताना बिना कामाचे. उत्तर असा चप्पल. आयचो म्हण असा, बारीक आणि लांबट असा म्हण बडीनी, दोन तोंड असा म्हण मालुंडनी, श्वास घेता म्हण जीवनी. तर कितें? तुमगेले उत्तर कॉमेंट्स बॉक्सात सांगा. तोपर्यंत विचार करा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कस्तुरी रंगन अहवालाचेर अभ्यास करच्याक नवीन हाय लेवल समिती स्थापन करतले. मुख्यमंत्री बसवराज बोमाई. कारवार. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमाई हेमगेल्या नेतृत्वासकल पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोन क्षेत्रातल्या आमदारांचो पंगड केंद्रीय पर्यावरण आणि रान खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेऊन इको सेन्सिटिव्ह झोनाचो कस्तुरी रंगन अहवाल अवैज्ञानिक असा, तो उपग्रहांतल्यान अभ्यास करून अहवाल तयार केला, ताका लागून तो लागू करू जायना अशी मागणी केली. त्या वेळार मुख्यमंत्री बसवराज बोमाई हेमी सांगले की नवीन हाय लेवल समिती स्थापन करून कस्तुरी रंगन अहवालाचेर अभ्यास करतले. ही समिती स्थानिक पातळीचेर वचून अभ्यास करतले. तेमगेले अहवाल मेळ्ळ्यानंतर इको सेन्सिटिव्ह झोना बाबतीत निर्णय घेतले. ताका लागून फुडली 1 वर्ष तरी हो अहवाल येवचो ना अशें आश्वासन भूपेंद्र यादव हेमी दिला अशें बसवराज बोमाई हेमी सांगले. अंकोला PM ज्युनियर कॉलेजाचे उपन्यासक श्री अरविंद आगेर हेमगेले आकस्मिक निधन. अंकोला. कारवार जिल्ह्याचे अंकोला वासरे निवासी अरविंद बिरा आगेर हेमी गेल्या 17 वर्षाच्या अंकोलाच्या PM ज्युनियर कॉलेजात इतिहास विषयाचे उपन्यासक म्हणून काम करतात. ब्रेस्ताराक सकाळी सदाच्या प्रमाणे आपल्या घरच्यान वाहनाचेर कॉलेजात वयतना राष्ट्रीय महामार्गाचेर बेळसे ग्रामपंचायती मुखार अकस्मात आपल्या दुचाकी वयल्यान नियंत्रण चुकून सकल पडले असे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. स्थानिकान खाजगी वाहनाचे तेमकां तालुका आस्पत्रेत दाखल केले, पण डॉक्टरान तेमी मृत म्हूण घोशीत केले, पण कारण कळू येयलें ना. रस्तो पुराय चिखल जाल्ल्यान येरादारी करच्याक अडथळो. जोयडा. तालुक्याच्या शिंगळगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या भोसलेवाडा आमचेत रस्त्यार न्हंयचेर बांदिल्ल्या पुला लागीं आशिल्लो रस्तो पुराय चिखल जाल्ल्यान येरादारी करच्याक अडथळे येतात. तशेंच ह्या वर्साक डांबरीकरण केल्ल्या रस्त्याचे डांबर वयते आशिल्ल्यान रस्तो खराब जाती आसा. भोसलेवाडा आमचेत ह्या मार्गार भोसलेवाडा हिंगा न्हंयचेर पूल बांदचेसाठी सुमार 2 किलोमीटर रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी 2021-22 या वर्साच्या 2245 प्रकृती निकोप अनुदानांतल्यान 70 लाख रुपये मंजूर जाल्ले. ह्या कामाचे कंत्राट अंकोलच्या विकास जी शेट्टी हेमकां मेळिल्ले. तेमी 25 फेब्रुवारी 2022 ह्या दिसाक काम सुरू करून 15 जून 2022 दिसाक ते काम पुराय केले. पुलाच्या दोन्ही बाजून सुमार 100 मीटर रस्त्याचेर डांबर घालूंक नाशिल्ल्यान हो वाठार चिखल जाला आणि ह्या रस्त्या वयल्यान 2 चाकी 4 चाकी वाहन चलोवच्याक कठीण जाला. ताका लागून ह्या रस्त्याची दुरुस्ती तातडीतल्या बेगी पूर्ण करची अशी मागणी स्थानिकां खंयच्यान जाती आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.